कुसता, तिसरी जाता आनी तेंचेर आमची लायवलीवूडूय आहा. आतां थिंग एक व्हडली इश्यू जो म्हाका म्हजे नोदरेक येयला तो बार्जी आहाय थंय. कितलीं वर्सां जालीं आतां त्यो बार्ज्यो थंयच स्टॅटीक आहा आनी त्यो थंय कोणम्यान वयता. आनी कोणब्याले म्हणटरी कितें जाता ते सगळी पळय रास्ट पळय आहा त्यो लोखणाचो तो उदकान वयता. त्यो उदकांतले वॉटर बॉडी डॅमेज जाता. आख्खी ती जुवारी रिवराचें उदक पळय आहा तितलें ते रास्तान लेड पळय आसता तितून त्या लोखणांतल्यान लेड आसता पेंट मारलेलें तें नुस्त्याच्या पोटान वयता. तें नुस्तें तर आमी खायत तें मागीर नुस्तें आमच्या पोटान वयतलें तें लेड आमच्या पोटान वयतलें आनी तेतूंतल्यान कॅन्सर डेवलप जाता. हें आमच्या सरकाराचे नोदरेक कोणी तरी हाडपाक जाय आनी सरकारान हाचेर विचार करपाक जाय. सपोज तर ते मायनींग सुरू करना आनी मायनींग तर हेजे मुखार बेगीन तर सुरू जावपाच ना, त्यो बार्जी तरी थंय काडपाक जाय. आनी त्यो बार्जी जर काडल्यो जाल्यार तें उदक क्लीन जातलें, ती वॉटर बॉडी क्लीन जातली, आमची मेंढ्यो तिसरी जावपाक सुरू जातले. नाजाल्यार ते डॅमेज जायत वयता. सरकारान लक्ष घालपाक जाय ह्या इश्यूआचेर. And this is one first cause of corrosion that is happening. And over a period इतली वर्सां जालीं इतलें corrosion जाल्लें आसा that it acts as a poison in that water. And थंयसर marine growth पळय आसा it gets affected, it kills the marine growth. And naturally आमचो जो हें आसा फॉर एग्जाम्पल तिसऱ्यो जावं आमची कालवां जावं आमच्यो कुल्ल्यो जावं सुंगटां जी तडेर रावतात that is all disappearing. So this is a root cause. And I think so आमचो जी environment ministry आसा सद्या गोंयान that is a compromised ministry. They have absolutely no idea or plans